आयज कितें जाल्लें आसा की आमी सगळे कडेन लक्ष दवरून आमी रावल्ले, कारण गोंय राज्यांत क्रॉस मसाजीस अलाउड ना. पब्लीक हेल्थ एक्टाचे अंडर क्रॉस मसाजीस आर बॅन्ड. आनी खुबशे कडेन अशी म्हायती येवंक लागल्या की इल्लिगल एक्टिविटी स्पान जाता. म्हाका 2 दीस पयलींच इन्फॉर्मेशन आयिल्लें आसा. 30 महिला ह्या लोकांनी सिग्नेचर मारून म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा, जे खंय काय गोश्टी जे उल्लेख केला, भयानक गोश्टी आहा. हांव एक स्क्वॉड तयार करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. जे पब्लीक हेल्थ एक्टाचे डॉक्टर, आमची एक महिला डॉक्टर, आमची SP जी महिला आसा नॉर्थ गोवाची, आनी आमची कलेक्टर, आनी एक काही लेडी कॉन्स्टेबल्साचे स्क्वॉड तयार करून ह्या तरेचे स्पा हांगा 15 नांवां दिल्लीं आसा स्पाच्यो. ह्या 15 नांवांतले पणजेंतले टॉप 2 स्पाचे नांवां आहा. तेज्यांतले आनी कडेन कांदोलीचे बेल्टाक स्पा आहा, वास्को कांय स्पाचें नांव दिलें, आनी कोलवा बेल्टीक आनी स्पाचें नांव दिल्लें आसा. क्रॉस मसाजीस करता आनी तरी बी हांकां फोर्स केले वयता. आनी हेंचे कडल्यान आनी एक भयानक गोश्ट लक्षांत आयल्या. 10 पानाचो जो म्हाका पत्र गावला, त्या पत्रान बरयल्लें आसा की हे स्पाचे ओनर कांय चलयो भायल्यो आसता, ते हेंचे कडले डॉक्युमेंट घेतले वयता आनी ताका डॉक्युमेंट दिले वयना. मागीर दीस इज समथींग इज अ ऑफेन्स. आय वील बी ऑल्सो टॉकिंग टू आवर वुमन्स कमिशन चेअरमन, आनी तांकां बाबा हे कंप्लेनाचें कितें करपाचें. आनी ह्या कंप्लेनीचेर आमकां ते ओनरा कडल्यान इंटरोगेशन करून तेंचे कडल्यान एक टीम पुलीसची आनी हेल्थ डिपार्टमेंट, त्याच बरोबर वुमन्स कमिशनाक इनवॉल्व करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. ही सादारण गोश्ट न्हू. गोंय राज्यांत आमकां बरे गोश्टी जाल्ले जाय. हे क्रॉस मसाज हे सगळे बंद जावंक जाय. इवन 5 स्टार हॉटेलाक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां, इफ एनी 5 स्टार hotels conducts cross massages, I will be forced to terminate their license of spas. They will not be able to have spas in their hotels. आनी आमी जे कायदेशीर आहा ते कायदेशीर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हांव विनंती करतां तुमच्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान सगळे स्पाचे वर्कर जे आहा, केन्नाय कितें विशय आसलो म्हाका डायरेक्टली येवन मेळ्ळ्यार जाता, नाल्यार म्हाका डायरेक्टली ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिल्यार जाता, नाल्यार WhatsAppचेर मेसेज धाडल्यार ताबडतोब आमी कारवाय आनी सरप्रायज चॅक्स करून आमी असले इल्लिगल एक्टिविटी करणारे स्पाचेर आमी बंधन हाडटले आनी आमी स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन करून स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. कांय कडेन स्पान बरयल्लें आसा की कांय चलयो जे काम करता स्पान, हांकां कांय प्रॉमिनंट लोकांच्या घरांत धाडले वयता आनी हें करूंक ना जाल्यार तेंची सॅलरी दिली वचना. हे सगळे हे बरयल्लें आसा. म्हणून एडवोकेट सुभाष लक्ष्मी नायक कडेन हो विशय मांडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हो एक गंभीर विशय आसा, सिरियस विशय आसा. हेजेर कारवाई करपाची गरज आहा. कांय लोकांची नांवां बरयल्लीं आसा. हे सगळी चवकशी जावंक जाय. आनी हे प्रॉस्टिट्यूशन डॅन जाल्लें आसा कांय स्पा ह्या कोस्टल बेल्टाचेर. हे सगळ्याचेर नियंत्रण हाडपाक आमच्या कायद्या प्रमाणे हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी जो स्क्वॉड आमी तयार करतले, हे आमी स्ट्रिक्ट रावन वेगळे तरेचे एक्शन जे आमकां आमच्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान आहा, हे आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी प्रुडंट मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की आमचे डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट रावतली. कितलेय रीच आसूं दी कोणाची, कोण इतले इन्फ्लुएन्शियल आसूं दी, पूण आमी कायद्या प्रमाणे एक्शन आमी निश्चित घेतले. आनी ह्या बाबतींत हांव एक सांगूंक सोदतां गोंयचे जनतेक, आमी वुमन्स कमिशनाक इनवॉल्व करून असले ओनर जे ओन करता स्पा आनी असले महिलांचेर अत्याचार केले वयता, हे आमी जावंक दिवचे ना. आनी आमी हे स्पा ओनर्स जे आहा हांकां एक वॉर्निंग दिवंक सोदता तुमच्या मिडियमांतल्यान की असले गोश्टी करूं नाकात. स्पाचे वर्कराक लोकांचे प्रायवेट हावजान धाडूं नाकात. तेंची डॉक्युमेंट घेवं नाका, कारण हो विशय आतां डायरेक्टली वुमन एंड चायल्डाक जोडलो वयता. आनी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान वुमन्स कमिशनाच्या चेअरमनाक इनवॉल्व करून हे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसता.